तुम्ही पळयलां आसतलें की कोरोना ज्यो केसीस आसा त्यो दिसान दीस वाडत गेल्ल्यो आसा आनी तितूंत भितर टेस्टिंगूय भरपूर लोकांचें जाल्लें आसा। तेन्ना रिपोर्ट एक दोन दिसान येता, पूण जी लायन लागता टेस्टिंगेक ती बरीच गर्दी पडटा लोकांची। प्लस त्यान भायर वॅक्सिनेशन ड्रायव्हूय सुरू आसा। सरकारान लॉकडावन केलें, पण लॉकडावन लोकांक मानूना। ताका लागून आतां प्रत्येक पंचायती आपले पद्दतीन लॉकडावन करपाक लागून लोकांक उलो मारता। आयज उसगांव गांवचे पंचायतीन प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे सरकाराक शिटकावणी दिल्या की येता आयतारा पयलीं सपोज जर सरकार लॉकडावन करना उसगांव भागांत जाल्यार ते स्वता मार्केट संघटना वांगडा मिटींग घेवन येता ते सोमारच्यान कंप्लीट उसगांव लॉकडावन करतले। तशेंच कुट्टी पंचायतीन लॉकडावन करपाचें थारायलां 5 दीस। तशेंच वेलिंग पिळोळ कुंकळ्ळे पंचायतीनूय लॉकडावन करपाचें थारायलां फाल्यांच्यान। आनी इवन फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलान जे बिजनसमॅन आनी फोरम हेंच्यांनी एक प्रत्येक शॉपाचेर विजीट दिवन लोकांक कन्विन्स करतले म्हणून सांगलें आयज। आनी ते बीन लोकांक म्हणल्यार लॉकडावन करपाच्या हितून म्हणल्यार फोंडा सिटीनूय आनी सरभोंवतणीची पंचायती म्हणल्यार काल बांदोड्या पंचायतीनूय सांगलेलें की लॉकडावनाक लागून ते लॉकडावन करपा लागून वचपाचें आहा म्हणून। सो हितून कशें आसा की ज्यो एसेन्शियल कम्युनिटीज आसा त्यो लोकांक अवेलेबल आसतल्यो आनी ताका टायमींग आसतलो जो की काही पंचायतीन 7 ते 10 टायमींग दवरला। तसो म्युनिसिपालिटी एरियान जी बाजार जो भरतालो तो बाजार भरतना जाल्यार ज्या पद्दतीन एसेन्शियल कम्युनिटीज म्हणजे ग्रोसरी आयटम आहा त्यो लोकांक मेळटल्यो। तशेंच वेलिंग पिळोळ पंचायतीनूय म्हाका दिसता तशेंच त्या पद्दतीन तांकां टायमींग दवरला त्यो एसेन्शियल कम्युनिटीज घेवपाक। सो प्रत्येक जाण म्हणटा आयज की खरें ही लॉकडावन जावन जी चेन वाडत चल्ल्या ती चेन खंय तरी ब्रेक जावपाची गरज आसा। आनी त्या पद्दतीन प्रत्येक पंचायत पंच मेंबर आपली जबाबदारीन तशेंच म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर मेंबर सगळे आपल्या जबाबदारीन काम पळयतात। आनी आमदारानूय म्हाका दिसता फुडेंच्या 15 दिसांचे लॉकडावन एक्सटेंड करचे म्हणून मागणी केल्ली आसा। सो एकंदर फाल्यांच्यान कळटली की कितली लॉकडावन हे सक्सेसफूल जाता आनी कशे पद्दतीन लोक ह्या पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटीन उलो मारले त्या लॉकडावनाक सपोर्ट करतात। आनी त्या पद्दतीन जी चेन आहा ती खंय तरी कमी जातली हेजी आशा धरची पडटली। कारण ना जाल्यार ह्यो केसी भयंकर वाडटल्यो आनी येणाऱ्या काळान कितले लोक भितूर हे जातले दुयेंतीन मरतले हेजी कल्पना लागना। पुणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक